आणि आता खबरो विस्तारात जीएसआयडीसीच्या अंतर्गत वास्को दिवचलच्या बस स्टँडाचे काम हातान घेतला। तशेंच आनीकूय ज्या बस स्टँडांक दुरुस्तीची गरज आसा तांची कामां जीएसआयडीसी अंतर्गत सरकार हातात घेतले। त्या भायर राज्यातल्या साबार प्राथमिक शाळांच्या दुरुस्तीकरणाकडेनूय जीएसआयडीसी लक्ष घालतले। पूर्व प्राथमिक शाळांच्या स्थितींचो अभ्यास करपाक जीएसआयडीसी कमिटी स्थापीत करतले म्हूण अध्यक्ष दीपक पावसकार उलयला। आरडीएक्स खातीर परवरच्यान चीफ रिपोर्टर कॅन्झल रॉड्रिगेज। जीएसआयडीसीन एक विषय काढलो की सगळे गोंयचे बस स्टँड्स आसा ते रिनोवेट करपाक ते खंय पावलेले आसा? हय, सद्या केला प्रोसेस चालू आसा। जे उरलाय तितले म्हणजे आता बिचोले बस स्टँडाचे काम हाती घेतला, प्रोसेस चालू आसा। तशेंच कुडचडे बस स्टँडाचे प्रोसेस चालू आसा। अशे बाकीचे सगळे ऑल गोवा जितले बस स्टँड आसा, कदंबा बस स्टँड आसा ते नवे कंस्ट्रक्ट करपाचें आमी काम घेतला हाती। तशेंच बाकीच्यो ज्यो गोवा प्रायमरी स्कूल ज्यो आसा त्यो सगळ्यो रिनोवेट करपाचें काम, टोटल रिनोवेट करपाचें काम आमी सद्या चालू आसा। ओके, बस स्टँडाचे एक बस स्टँडा डिफरन्सिएशन ताका अमको कितलो बजेट धरलेलो आसा? बजेट तशें त्या सिटी प्रमाणे। सिटी आतां एक बिचोले जो 100 CRची बजेट दवरला आनी आमच्या कुडचड्यार जवळ जवळ 60 कोटीची बजेट दवरला। वास्को घेतलेलो आसा तुमी? वास्को 97 कोटीचो बस स्टँड प्लस ट्रान्सपोर्ट हब। आनी ह्या खंयचे पयशे हाडटाले तुमी? गव्हर्मेंटाचे खंयचे कशे आसता? स्टेट गव्हर्मेंटाचे आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे प्रोविजन ऑलरेडी प्रोविजन केलेलें आसा। आनी तुमी प्रायमरी स्कूल्स म्हणटा पळय तेन्ना सगळ्यो प्रायमरी स्कूल्स म्हणटा आनी आयडेंटिफिकेशनाक कितल्यो प्रायमरी स्कूल्स गोंयांत आसा आनी तुमी कितल्यो पयल्या फेस वायज घेतल्यो, कशें घेतले ते? गोंयाक जवळ जवळ जश्यो प्रायमरी स्कुलाचे जशे रिक्वायरमेंट आसा तशें आमी तांकां रिपेर करून दितले। बट आयडेंटिफाय कोण करतलो? तुमी आयडेंटिफायड आमी जीएसआयडीसी गोंयाक जवळ जवळ जश्यो प्रायमरी स्कुलाचे जशे रिक्वायरमेंट आसा तशें आमी तांकां रिपेर करून दितले। बट आयडेंटिफाय कोण करतलो? तुमी आयडेंटिफायड आमी जीएसआयडीसी टीम करता। जीएसआयडीसी ऑफिसर जे आसा, जे आमचे मॅनेजर्स, असिस्टंट मॅनेजर जावं MD हे आयडेंटिफाय करता। जशे रिक्वायरमेंट आमदारा कडल्यान येता तशें MLA गोंयचे MLA आसा तशें तेंचे कडल्यान जशें आमकां नोट येता तशें आमी आयडेंटिफाय करता। तुमी MLAक बरयलेलें आसा ऑलरेडी की प्रपोजल धाडा म्हणून? हय, प्रपोजल धाडा म्हणून सगळें इन्फॉर्म केल्लें आहा। तेंगे कशें आसता तें प्रपोजल आमी घेता। ग्रामीण भागाक खास करून आसा त्यो पूण कितलो बजेट आसतलो एक प्रायमरी स्कूल रिनोवेट करपाक? 50 lakhs 60 जशें प्रायमरी स्कुलाचे जशें आसा त्या प्रमाणे। रिजन कितें तेंचे रिनोवेट करपाक? तुमकां दिसता की प्रायमरी स्कूल्स बंद आहा वो रिनोवेट जावंक ना, कितें जावंक ना? व्हडले जाल्ले 40 years जाले तांकां आनी त्यो कंस्ट्रक्ट हेज्यो तांकां नळे आसुल्ले आनी ते आतां ओल्ड जाल्ले आसा। त्या कारणान आतां रूप घातला, टाटा स्टील हेजे रूप आनी फ्लोरींग तांकां पेट्रिफायड टायल्स आमी घालता आनी टॉयलेट बिलेट रिपेर। तांकां प्लस दुसरे इक्विपमेंट्स बा कितें दिवपाचें आसतलें तुमकां प्रायमरी स्कुल्सांक? इक्विपमेंट म्हणल्यार वॉटर फिल्टर एक घालून दिता, वॉटर टँक, वॉटर फिल्टर घालता, वॉटर टँक घालता आनी वॉटर सप्लाय पायपलायन।